प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमी साडेकाळाच्या 6व्या आयतारान भितर सरल्यात आनी हो 6वो आयतार आमकां विशय दिता तो म्हणल्यार गरीब ती सुवागी। आनी आयच्या विशया प्रमाणे पयलें वाचप जें आसा ते जेरमायास प्रवादी आमकां सांगता आमी देवाच्या जाणवाये प्रमाणे आमच्या जिविताची पावलां मारूंक गरज आसा। आयच्या दिसाक दुसरें वाचप आमकां कळीत कोत्ता जेजूचें पुनर्जीवनपण जावन आसा। आमच्या जिवितांक दर एकल्याक पुनर्जीवनपण मेवतलें ही आमकां खात्री दिल्ली आसा। आनी आयचे शुभ वर्तमान आमकां जेजू आपल्या शिष्यांक उपदेश दिता आनी तेच दिवन ह्या संवसारांत आपली बरी खबर परगट करूंक तांकां संवसारांत धाडटा। जाल्यार आयच्या विशयाचेर हिच नदर मारतना ल्हानशी गोष्ट सदांच्या भाशेन तुमकां सांगूंक सोदता। एक फावटी एके ट्रेनीन एक दादलो आपलो प्रवेश करतालो आनी हांव चिंतूस तितूंतूय तो तिकेट मारता तोच टीसी थंयसर आयलो आनी एक पर्स ताणें पडयलें आनी जेन्ना हें पर्स पडयलें तेन्ना सगळोच लोक थंयसर हाजीर आसलेलो ताणें हें पर्स पडयलें आनी पर्सांतूय दुडू आसलेले आनी दुडवांतूय एक फोटो आसलेलो पूण ताणें लोकांक विचारलें हें पर्स कोणाचें। सगळो लोक आपणाचें म्हणून आपलो हात वयर काडलो पूण ताणें कोणाकूच तें दिवंक ना। तुमचें हें पर्स म्हणून हांव जाणा जावंक तुमचें सगळें कितें प्रूफ आसा काय म्हणून। आनी तेन्नाचूय सगळीं सांगूंक लागले अमके पयशे हे पर्सांत आसात पूण कोणूच सामको सांगिना जालो पूण एको दादलो आसलेलो ह्या दादल्यान सांगलें हें म्हजें पर्स आनी हांव जाणा तातूंत कितें आसा तें। जाल्यार हे टीसीन विचारलें तातूंत कितें आसा तें तूं म्हाका सांगची। आनी ह्या दादल्यान हे टीसीक सांगलें जाणा तूं ह्या म्हज्या पर्सांत एक जेजूचें चित्र आसा, जेजूचें पिक्चर आसा। आनी ताणें विचारलें जाल्यार तातूंत हें पिक्चर आसा म्हणून तुका कशें कळ्ळें। आनी हो दादलो तांकां सांगूंक लागलो सोबे माजार जाणा तूं जेन्ना हांव ल्हान आसलेलो तेन्ना ह्या पर्सांत म्हजें आवयचें आनी बापायचें चित्र हांवें दवरलेलें पूण जेन्ना ती मरून गेली तेन्ना हांवें चिंतलें म्हजें गर्लफ्रेंडाचें हांव दवरतलों आनी गर्लफ्रेंडाचें दवरले उपरांत हांव ताचें सगळें लग्न जालो ती म्हजी पोतीन जाली तेन्ना हांवें म्हज्या भुरग्याचें दवरलें। म्हाका एकलोच पूत आसलेलो ताचें दवरलें पूण कांय कारणांक लागून कांय वर्सां फाटीं जेन्ना तांकां एक्सिडेंट जालो तेन्ना ती संवसारांत उंतरली आनी म्हजें सगळें आसरो दिवंक बरवस दिवंक कोणूच नासलो देखून हांवें एकल्याच सांगात्याक दवरलो तो म्हणल्यार होच जेजू। ताचें चित्र हांवें म्हज्या पर्सांत दवरलेलें आसा। पळय म्हज्या भावा भयणींनो, सगळी काणी आयकून तांच्या दोळ्यांतल्यान दुकां जालीं। टीसी दुसऱ्या स्टेशनाचेर देंवलो आनी आपल्याक एक जेजूचें चित्र घेतलें आनी खूद आपल्या पर्सांत ताणें दवरलें। पळय म्हज्या भाव भयणींनो, ही जावन आसा ल्हानशी घडणी आयच्या विशयाक सोंपता तसली तुमच्या कानार सादयल्या। पयली वस्त जी आमकां सांगलेली आसा ती म्हणल्यार आमी आमची संवसारी यात्रा करतना आमी देवाची हीच जाणवाय घेवन देवाक आमच्या सांगाताक घेवन आमच्या जिविताची यात्रा आनी प्रवेश करूंक आमकां गरज आसा। हें पयलें वाचप आनी घडणेंत आमी पळयलां कोण परी हो दादलो हेच जेजूक घेवन आपल्या जिविताची यात्रा करता तो। हेच करूंक आमकां बोल मागुया। आयच्या दिसाक दुसरी वस्त ती म्हणल्यार जेन्ना दुबल्या सवें गरिबां सवें गरजेवंतां सवें जेन्ना आमी पावतात तेन्नाच भाव भयणींनो आमचेर बेसांवां आमचेर देणी देव फांकयता हें आमकां आयची वाचपां सांगता। जाल्यार मागुया जेन्ना आमचे सवें देव आसता तेन्नाच आमी दुसऱ्या सवें बरी कोन्नी बरी कुतुबां करूंक पावतात। जाल्यार आयच्या दिसाक दुसरी वस्त आमच्या जिवितांत घालुया। आनी आयच्या दिसाक निमणी वस्त ती म्हणल्यार जे परी शिसांक बिचून काडलेले तेच परी हे बरे उपदेश बरी खबर परगट करूंक आमकां संवसारांत धाडल्यात। जाल्यार मागुया आमी ह्याच जेजूक आमच्या जिवितांत घेवन आमचो प्रवेश करतना ताजीच बरी खबर आमच्या बरे कुतुबांनी परगट करूंक आमकां धीर आनी बोल हे सद्या काळाच्या आयताराक हीच कृपा फाव करूं देवा लागीं मागुया।